चवथ 4 दिसांचेर पाविल्ल्यान सगळीकडे उमेदीचे लार फाकला। बाजारूय चवथीच्या सामानान फुलला। बाजारात वेगवेगळ्या डिझायनाची आकर्षक रेडीमेड मकरां, फुलांचे हार, तोरण तसेच हेर सजावटीचे सामान व्हडा प्रमाणात विकपाक उपलब्ध जाला। हे सामान गणेश भक्तांचे लक्ष ओढून घेता। फुलांच्या वस्तूक समाधानकारक मागणी आसा। आता इको फ्रेंडली सजावटीचेर गणेश भक्त चढ भर दितात अशें दुकानदाराचे म्हणणे आसा। मार्केटान या वर्सा एक फ्लावरचो जो कन्सेप्ट आसा तो आयज मातसो फुडें गेल्लो आनी जो तो आयज फ्लावर्स खरेदी करपाचो फाटल्यान आसा, कारण खूब प्रकारची फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हांगासर बाजारान उपलब्ध जाल्ली आसा आनी तेंचो ओडो जो आसा तो सगळो त्या फ्लावरांच्या विविध प्रकारच्या फ्लावर्स परचेस करपाच्या फाटल्यान लागलो आसा। आनी थर्माकोलाक बी मातशें तेंच्यांनी फाटीं पडला घातला अशें म्हणूं येता। गिरायकाचे आज पर्यंत तशें मातशें स्लो मोशनान चालू आहा। फुडले एक 2-3 दिसां भितून गिरायकाचो जो हें आसा ओघ आसा तो वाडटलो अशी आमकां एक हें आहा, आशा। जाणटे नेणट्यांचे सगळ्यांची उमेद वाडोवपी परब म्हळ्यार चवथ। चवथीक फक्त 4 दीस आसात। चवथी निमतान सगळी कडेन उमेदीचे ल्हार फाकला, तयारेकूय नेट येवपाक लागला। चवथी निमतान रेडीमेड फुलाहार, रेडीमेड फुलांची तोरणां, मखर आनी हेर सजावटीच्या सामानान दिवचलचो बाजार फुलून गेला। दिवचलच्या बाजारात सजावटीचे सामान व्हडा प्रमाणात विकपाक उपलब्ध आसा। चवथ लागीं पावली तरी लेगीत हे सजावटीचे सामान विकत घेवपाक अजून तरी फावो तो नेट येवंक ना अशें दुकानदाराचें म्हणणें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।